कितलेशे सरकारी कर्मचारी कलाकार असतात आणि आपले कलेचं वापर ते व्यावसायिक स्वरूपात करतात। त्यांच्या ह्या व्यावसायिक स्वरूपाच्या कामांखातीर प्रशासनातल्या कामांचे लोकांक मेळपी सेवांचे परिणाम जावपाक लागला। ते खातीर गोय सरकाराच्या कार्मिक खात्यान अशा कर्मचाऱ्यांखातीर थेट आदेशूच काढला। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। लोकांक योग्य सरकारी सेवा मेळपाक जाय, कचेरीत गेल्यार तांची कामां रोखडीच जावपाक जाय, वेळात जावपाक जाय, प्रशासन हे सुशासन जावपाक जाय म्हणून सरकार दीस रात एक करता। सरकारी काम बेगीन जायना अशी एक म्हण आसा। ती म्हण फटीची थारोवपा खातीर सरकारान कर्मचाऱ्यांक जाग्यार हाडपाक सुरवात केल्या। ताचोच एक भाग म्हणून अदीमदी आमदार, मंत्री कचेऱ्यांनी भेट दिवन कर्मचाऱ्यांची हाजेरी पळयतात। कितले जाण वेळार कामाक येतात, कितले जाण थंय असतात हे पळयतात। तांच्या हे भूमिकेक लागून कर्मचारी काय प्रमाणात जाग्यार येवपाक लागल्यात। सरकारी खाती, महामंडळा आणि स्वायत्त संस्थांचे कर्मचारी व्यावसायिक सूत्रसंचलनासारख्यो गजाली करतात, जाका लागून तांचे कामगिरीचेर आणि सरकारी कामांकडे समर्पणाचे परिणाम जाता अशें सरकारान आदेशात म्हणला। सरकारी खाती, महामंडळा आणि स्वायत्त संस्थांच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी ह्या नेमांक खर पाळो दिवचो आणि अशा व्यावसायिक कामात वा व्यावसायिक पुनरोजगारात वाटो घेवचो न्हय अशी सुचोवणी दिल्या। नेम मोडल्यास CCS नेम 1964 चे उल्लंघन म्हणून कारवाय जातली अशी शिटकावणी दिल्या। ह्या आदेशाप्रमाण आता सरकारी कर्मचाऱ्यांक कामा वेळार भायर सूत्रसंचालन करपाक वा हेर व्यावसायिक कामां करपाक बंदी आसा। डिजिटल माध्यमां वरवीं मेळयात दरेक खबर। ते खातीर सबस्क्राईब करात भांगरभूंयचो YouTube चॅनल आणि फॉलो करात Facebook, Instagram, Twitter आणि WhatsApp चॅनल।